प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातूचो पयलो 20 वोड 16 ते 24 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्सेस 16 to 24। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जाकोब बापूय जुजेचो हो मारयेचो पोती हिणे क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक जल्म दिलो। म्हणटोच सगल्यो पिणगा मेळून हिशोब असो। अब्राहम थावन दाविदा पर्यंत 14 पिणगा, दाविदा थावन बाबिलोनाच्या परदेसा पर्यंत 14 आणि बाबिलोनाच्या परदेसा थावन क्रिस्ता पर्यंत 14। जेजू क्रिस्ताचो जल्म। क्रिस्ताचो जल्म असो जालो। ताचे आवय मारयेक आणि जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले। पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयले। तिचो पोती जुजे नितिवंत मनीस आसलो आणि तिचे नांव ओबोंक ताका खुशी नासली। देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो। अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सोरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो। देवदूतान सांगले, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करूंक घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुस्म्यांत गर्भ आसा ते पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला। ती एका पुताक जल्म दितली आणि तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तोच। सोरेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात एक आंकवार चेडू गर्भेस्त जातले आणि ते एका पुताक जल्म दितले आणि ताका इमानुएल म्हणजे आमच्या सोबे देव अशें नांव घालतली। हे उतर पाडून येवचे खातीर हे सगळें घडलें। न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमे प्रमाणे जुजेन केलें आणि तिका आपली पोतीन करून घेतली। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां। तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजूचो जल्म जालो आनी कसलें काम देवान जुजेक दिलें। आयज इग्रोज जुजेची परब करता। जुजे जावन आसलो मरयेचो पोती आनी ताणें जेजूक ल्हानथान मरये बरोबर व्हड केलो। ताणें काम केलें, एका थैवाचें काम। आनी भाव भयणीनो, मरये बरोबर संबंद दवरिनासतना पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेन्ना मरी गर्भेस्त जाली, जुजेन मरयेक आपली पोती म्हूण मानून घेतली। भाव भयणीनो, इतलो खालतो मनीस, इतलो भाग्यवान मनीस जुजे आसलो की जेन्ना उतर जाल्लें की तो मरये बरोबर लग्न करपाचो आसा तेन्ना आंज बडो गाब्रिएल येयल्लो मरये कडेन, तिका सांगलेलें की तूं एका सरवंडाची आवय जातली आनी तूं जुजे बरोबर संबंद दवरच्या आदीं, खंयच्या दादल्या बरोबर संबंद दवरच्या आदीं तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जुजेक कळोन येता की आंकवार मरी गर्भेस्त आसा, तो तिका सोडूंक सोदता। खंयचो एक खंयचो एक मनीस आपली बायलेक पयलोच गर्भेस्त जावन पडत जाल्यार कोण तिचे बरी लग्न करतलो। आनी भाव भयणीनो, जुजे अशें चिंतालो की तिका सोडून वचपाचें आनी तिका तिचे बरोबर लग्न करून नासतना रावपाचें। भाव भयणीनो, देव ह्या भाग्यवान मनशा कडेन जुजे कडेन उलयता कसो एका सोपणांत आनी ताका सांगता, जें मरयेच्या कुस्व्यान आसा तें पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशी तुजे भितर कुस्व्यान आसा आनी ताका तुका एक पूत जातलो आनी ताका एक जिजो म्हणून नांव तूं दवरतलोय, म्हणून तूं आतां मरयेक तुजी पोती म्हूण मानून घे। आनी भाव भयणीनो, जुजे ही उतरां आयकून घेता। जुजे मरयेक सोडिना। जुजे मरये बरोबर लग्न करून जेजूक ह्या संवसारान एके भाशेन आमचो सरवंडार म्हणून हाडटा। आनी भाव भयणीनो, वो भाग्यवंत जुजे आयज जेन्ना आमी ताची परब करता, आमकां कितल्यो वस्तू
ह्या आयच्या शेवटतमानाचेर आमी नियाळ करून आमकां मेळटा. एक तर जुजे एकदम खालतो मनीस आसलो. तो कोणाक दुखोवंक सोदिनासलो. जेन्ना ताका कळटा की मोरी जी तिचे बरोबर लग्न करपाचो आसा, ती गरबेस आसा, तो तिका सोडूंक सोदता. ताच्यान फारिझेवां कडेन, धर्मशास्त्रां कडेन, त्या धर्माच्या लिडरा कडेन वचोन सांगूंक जातालें ही बायलेन अशें वायट केलां, कित्याक तो नको आसलो. आनी ताच्यान मोरयेक फातरांनी जिवेशी मारपाचो हुकूम दिवंक जातालो. पूण बाबणो तें करिना. तो तिका साल्वार करूंक सोदता, तिका सोडूंक सोदता. पूण भाव भयणीनो, देव ताका सपनान उलयता आनी ताका म्हणटा तूं घे. आनी जुजे एकदम खालतो मनीस आसलो. खालतो कित्याक? तो आतां जेन्ना देवाचें उतर आयकता, त्या सपनान तो आयकता की खरेपणी आंकवार मोरयेच्या कुसव्यान जें आसा तें जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो आतां मोरयेक सोडिना. तो तिचे बरोबर लग्न करता आनी जेजूक ह्या संवसारान हाडटा. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी वाचता, आमी आमकांच विचारुया, खरेपणी आमी देवाचें उतर आयकता काय? खरेपणी आमी जुजे भाशेन खालती आहा काय? आमी केन्ना चिंता की आमी खूब शिकल्या, आमचे कडेन खूब दुडू आहा, आमचे कडेन व्हडलें पोजिशन आहा. आमी समजना की आमी आतां इतलीं वर्सां ह्या संवसारान जियेल्या, आमकां आमचें काम येता, आमकां सगळी सोजमणी आहा. आनी तेन्ना आमकां देवाचें उतर नाका. वय आमी धर्म करता, आमी पवित्र पुस्तक वाचता, आमी ताजेर शर्मां पासून दिता. पूण खरेपणी तें उतर आमी आयकून तें पाळटा काय? खरेपणी जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमी करता काय? जुजे आयज आमकां ह्या शिवर्तमानान देख दिता. कशे भाशेन आमी खालती रावंक जाय. खालती रावता भाव भयणीनो, जी कोण देवाचें उतर आयकतात, तें उतर आयकोन पाळटात, खरेपणी देवाची खोशी करतात. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या परबेच्या दिसा, जुजेच्या परबेच्या दिसा आमी जुजे भाशेन खालती रावपाक आनी देवाचें उतर आयकून, देवाचें उतर पाळून, खरेपणी देवाची खोशी करून आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.